ಅಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗಿನಿದ್ದಲ್ವೇ ಡೋರ್ ನಾಕ್ केले ಕಾಣ್ತಿ ಬಾಗಿಲು ओ चेडा तू केदा नेल गो वर्डी तुकुनो हांव पळयनी मुगो कळयनी म्हाका इल तू वय्यम्मा हांव तावळी आयले हांव येताना तुज्या पबयसून आशिल्ली म्हूण हांव तुका डिस्टर्ब करचनाक म्हूण आपयनी ಮೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗಿನಿದ್ದಲ್ವೇ ती निंदोनेस का ती कसं काम असतं नी खाऊचे जेवचे निंदोचे वय निद्दल दिसता पाप काम कोण मस्त पूर जावन अशें पूर बन्नेक हा वय 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 काम करून मोरचे हांवे पूर जेवची तिक्का ಅಮ್ಮ हांव बन्नेले शॉल बॅग पूर डायनिंग टेबलार दवरला फाणे स्टँडार दवरला हे ड्रेसस पळय हांव नेक्स्ट टायम येताना उंबळ हाडता म्हूण सांग तिका जाल्यार री हे भांगरच पळय कसं करू जागोवे वन्नेक हांव अयो यो 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 नको गो तिक जगोचे ते बंगार कांड मी गेले दी हांव कांड दवरता मागीर दीत तिका हांव हा वय्यम्मा वापस तिका हांव जागयना हें तूं काण दवरी मागीर वन्नेक दी उडगा आसन एक बकरा ಕೊಡ್ಕೊ दिवची मनीस नाही तानी आज पळे हे कंकण दिला दुवे वयर बारे मोग ओकून येयला दिसता असो म्हाका कितें म्हाका एक कंकण मेळ्ळें तांणी लेखला दुवे वयर काळजी घेता तांगेल वयर कसाला काळजी घेवका येतान कुडार येतान हात दिसून येता ती कसने हाणा पुरे ते ड्रेस हा मिशोरने मे घेतिले एक वळाय घाले ती ते म्हाका ड्रेस दी गो भंगार दी गो तें सोडून हाडता रे एक कसने हाडू गोतना हांव सांगता न्हू जाग्रता मिगेल न्हू ते वस्तू बॅग धरती कितें कसने हाणा असो कसने असो आनी शी कोरया एक कंकण मेळती की पळया मागीर गेल्या तर शी केला असे असो असो आमा आणि दाव येताना काही कान दवर नाका तुका मागीर विसरता जाग्रतेर कान दवरी उडगासन वन्नेक दी अम्मणू चेडा हंग यो देवा मिगेल्लक बैस बैगो चेडा हे बंगार हांव कांड दवरता तुगेले वनेल निमगेल अरस पड तुगेलागे बंगार कयस म्हणून ते पार गेले म्हण का गो चेडा हा कसा म्हणता मग तू सत्त पवन हारू पार गेला म्हणून सांगावे ना 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 वन्नेले पुरतश हांव सांगू जायना कसा तू बोत चुकेलशी उलयतास अयो अम्मणू तुक्कू पुरो ते कळ ना गो हांव सांगले म्हण की कर तू ते पार गेला म्हणून सांग ती गेलागे हा मा त्या बीन साध्य ना हा पार घाल्लावे पार घालीन वे तू दी ना जाल्यार होड ना मेगेलेक दी हांव तिका व्हरून दिता कळवे कसं तू आमगेल संबंध वायट कोण घालतवे वन्नेले म्हाका तशें पुरो करूं साध्य ना कोणालेगी एक वस्तू घेतली ती ते वापरून जात तरी वापस दी जबाबदारी आमगेलीच मा हांव पळय ते शॉल बॅग पुरो दवरला भांगर दिनी म्हळ्यार कसं लेखतली ती वन्नी मेगेल वयरी शी तशें पुरो करूं जायना मा ते मेगेल जबाबदारी तू दी म्हाका हांव तिका व्हरून दिता जागोन होन दितके तिणे मिगेल ಒಟ್ಟು कसं केला म्हणून तुका गोतस वय तसल कसं केलं तिने तिगेल किनकुसरी बुद्धी म्हाका गोतस वय तुका चंद कोन मोगार पळयत म्हणू हांव मिगेले 3 पवना कांकण तिका दिली न्ही गो अयो आसा मा तीन तश केल म्हणून तूंय तश कर कवे तश केल्यार तुका आनी तिका फरक कसा असता तू मालगड जावन तश पुरो करूनच जम्मा तू एक सत्यम बट्टू तुका लोक ज्ञान ना गो पूर दविशिले दूध म्हणू लेक आमा तू त्या टीव्ही पळोवच मस्त चड जाला आतात ते पळोवची के उण करी हें पळय म्हाका फट्टी मारूं साध्य ना ते भांगर तूं म्हाका दी अशी पुरो पार गेला म्हणून सांगले अण्ण कसं लेखताल मेगेल विशयारी तश कर नाका मा तू म्हाका दी ते हांव घेवन दिता नको गो हांव दिना गो ते हांव तिक म्हणलं न्हू तुका मागीर हांव दिना अयो देवा हांव तुका दिल्लेली चुकी जाल्या दी ते म्हाका भांगर दी ते दी दी हांव ते व्हरून वन्ने दिता हांव हें भांगर आत्ताच वन्ने व्हरून दिता जागयता हांव तिका
म्हणू तू भंगार दिल्ली म्हणून गेला रे मेगेल वैराण आणि तू मिगेल तोंड पडचं काही उचनच कसं सांगता असा मग तू कसं म्हणलं रे तू वे तुगेल वनेलेस पळे हे भांगर पार गेला म्हणून सांगा तू वे नाही गेलं तू मिगेल तोंड पडचं येऊ नका कसं नम्मा मग यात भांगर घेऊन संपडिशी जल्ला हुनूत का गोटू बाहेर घालू काही नाही गिळू काही नाही जल्ला तू गिळचे नका बाहेर घालचे नका तनु तू एकड देत्या भांगार कसं नम्मा आमगेले संबंधू दूध उद्दाक्षी आशिले आवनी ಹೊನ್ನಿ मेळरी तू कसले अशी नमने दुर्बुद्धी आयला की कसले वाईट कोण घालता मा आमगेल संबंधू संबंध काय संबंध हांव जन्म दिलेले आम्हाला पशी तू कपयरे येली वन्नी होड दिली वै मा तुगेल तोंडना वैर पडतश ना हांव पळे भंगार तुगेले दिला आणि तुगेल जबाबदारी कसं जाय ते करी आणि हांव हंगर हब्बन आत्ता वत्ता हांव घरा वत्ता वै गो खंय वत गो बै सांगा तू तुगेल वन्नी बाहेर येता उठानो ते ना सांग भंगार फार गेला म्हणून नाटक करी नाटक नाटक बिन मेजन जायना पोवाड गेला म्हणून तूच सांगा मग म्हाका गोत ना वै गो हांव सांगल्या रे खंय नमगत गोती तू सांगल्या मात्र तिने ऐकूचे जायत वै गो चेरडा हे भांगर तिगेले असले इत्ते मिगेले असल्यार इत्ते मागीर पूर मुखार ती कानून ये पुरा ಹುನ್ನೆ ಐಲಿತ್ವ ಹೊಳ್ಳಿ ಗಮ್ಮತ್ವ एक गडी 800 या म्हणून महंतला चमकली तेंची गट्टी नेद तुम्ही आईले कळली मका वय वने हांवें मुक्काल गंटू जाल्लो वने वने कसं जालें वने तोंड येत बावला वने वने व्हेरी सॉरी तुमगेल ते हार काही पोण गेल्ले पोण गेल्वे 7 पावन ते वय वने वय तुम्ही वत्तना जागृत सांगिले मेगेला जागृते री खंय पोण गेली म्हणून गोत ना केदान पडली म्हणून गोत ना हंगेन पळयतना हारू ना तुमका सांगितलं होने जागृत करा म्हणून वत्तान हांव तितलं सांगला तुमच्या गळ्यार कितलं तार आशिल होने खंय होला पोण गेली की जेवणा बैसतान की नाही बस सार वत्ताना उडगास करा होने ते 7 पवनाच होने कसू गो म्हणू तुका तितली जबाबदार ना गो तिला 7 पवन हार वडकून घालले न्हू तू ना म्हणे मग कसं नाही गोत ना केद्दोळता येते आम्ही गेल गळ्यार आशिले खंय पोण गेल्ले जेवणा होला की बस सारखी कसं नाही गोत ना म्हाका व्हेरी सॉरी वने हांव मिगेल 7 पवना चक्र सोड हाण दिता हे मिगेल चुकी माफी करू जाय नतील चुकी जाल्यार तुम्ही माफी कर का वने एक हे सांगू सांगला वय हांवें एक अधिक प्रसंग 7 पवनाची चक्रूसोर हांडीत के हॉड नाही तुम्ही जाऊ का म्हणून केलेलं नाही ना चक्र सरांनी नका आम्ही वचन पोलीस कंप्लेंट दिव्या कसं गो पोलीस कंप्लेंट